बोरये टॉपकोला वाठारांतल्या महामार्गाचेर जाल्ल्या भिरांकूळ अपघातात एका बायलेक जाग्यारूच मरण आयलें। ह्या वाठारांत कंटेनर आनी दुचाकी मदीं अपघात जालो। ह्या अपघातात टायरा पोंदा आयिल्ल्यान मोहिनी शिरोडकर ह्या बायलेक जाग्यारूच मरण आयिल्ल्याचें कळटा। फोंडे पुलिसांनी घडणूक थळार वचून अपघाताचो पंचनामो केलो। आमी बोरये आसा जे जाग्यार आतां एक दनपारां एक एक्सिडेंट जालो आनी त्या एक्सिडेंटाक मोहिनी तुकाराम शिरोडकर ही आपली दुचाकी घेवन वयताली आनी तितून ती मरण पावली। हो एक्सिडेंट जालो कंटेनर आनी दुचाकी भितर, कारण ती दोगांय मडगांव फोंडेच्यान मडगांव सायडीन वचपाक वयताली, बोरये सायडीच्यान वचपाक वयताली आनी काही एकमेकाक सायड मारपाच्या सायडीन घेतना एक कितें तरी डिस्टर्बन्स जालें आसतलें आनी कितें तरी जालें आसतलें तांकां, आनी ताका लागून ती गाडयेच्या टायरा पोंदा येयली आनी ती मरण पावली। आनी हेजो जो पंचनामा आसा तो फोंडा पुलिसेन केल्लो आसा आनी तेजी जी बॉडी आसा ती पोस्टमॉर्टम करपा खातीर हॉस्पिटलांत धाडलेली आसा। आनी अशें आयकूं येता की ट्रक चालकांक ताब्यात घेवपा खातीर ती कारवाई चालू आसा। गोमंतक टीव्ही खातीर फोंडेच्यान एकनाथ खेडेकर।